कंप्लेंटचे जे कांड भायर सरलेले त्याच्या विरोधात जे आमचे मुरगांवचे काँग्रेसचे जे लिडर असलेले संकल्प बामणकर त्यांनी जे महिला पुलिसेन जी कंप्लेंट केल्ली पयची तेजी कंप्लेंट केल्ली तेजी इन्वेस्टिगेशन जेन्ना आमी विचारपाक गेल्ली तेन्ना आमकां कांयच रिस्पॉन्स मेळूंक नासलेलो. सो मागीर प्रेसाच्या भावाच्या थ्रू आमकां हे कळ्ळें की हांगा जे मोर्मुगांवान जे हे आसा तेका ती ट्रान्सफर केला म्हणून. सो हांव विचारूंक सोदतां की जर ट्रान्सफर केलें जाल्यार एकदां सुद्दां इन्वेस्टिगेशनान स्टेटमेंट घेवपाक ना कंप्लेनराक आपोवंक ना कोण कल्प्रेट आसा तेका आपोवंक ना विक्टिमाक आपोवंक ना विसल ब्लोअराक आपोवंक ना. सो इन्वेस्टिगेशन केली तरी कोणाची. आनी हे जे आयज तशेंच जी गव्हर्मेंट मिशनरी यूज करून जे ते आमकां सारके हे करूंक सोदता दबावाच्या खाली आमकां जे प्रेस करूंक सोदता तशेंच हांव म्हणटा जेन्ना आमी महिला हितून पुलिसान जेन्ना कंप्लेंट केली सो ती कंप्लेंट हांगा पावली. सो महिलांचेर तुमकां विस्वास ना की तुमी थंय हे केला ती थंयसून हांगा हाडली ती. आनी आतां जर जेन्ना आतां गव्हर्मेंट मिशनरी यूज करून फाल्यां टिकेट डिक्लेअर करता जाल्यार आयज कितें काय म्हटलें केस क्लोज म्हणून सांगता. सो हेजे भितर तुमकां कितें दिसता. सो मोर्मुगांवाचो जो आतां कॅन्डिडेट म्हणून डिक्लेअर केला तेका वाचोवपाक गव्हर्मेंट सगळी आपलो फोर्स लायता. आपल्या गव्हर्मेंट मिशनरी यूज करून पावर यूज करून पुलिसाक आसा ते आपल्या पावराच्या अंडर ते यूज करता. जे विक्टिमाक आसा ते विक्टिमाक सुद्दां तेंच्यांनी खंय ड्रायव्ह दिवन धमकोवन आपल्या सायडीक केल्लेले आसा. तेका केस क्लोज कशी कर म्हणटा. खंयची धाकटी सुद्दां केस धर एक कितें टायर सुद्दां एक कोण चोरून व्हरता जाल्यार सुद्दां तेका आफयता न्हू. सो येदे व्हडले जर मिनिस्टराचेर कांड जाले तो रिजायन जालो रिजायन ओगी जाता कोणूय सांगतलो तो रिजायन जातलो ना जावचो 1.5 म्हयनो लिपोवन बसलो न्हू. हे हांव आनी हे सांगिना सगळं तुका मोर्मुगांवाचे लोक सांगतले की 1.5 म्हयनो तो लिपोवन बसलेलो. कित्याक बसलेलो तुवें कांय करूंक ना मरे. छाती ठोकून सांगूंक जाय आसलेले. डिफॉर्मेशनाचे केस घालूंक जाय आसली संकल्पाचेर कित्याक घालूंक ना. आयज जी बिहाराक केस जाली तेजे इन्वेस्टिगेशन सारकें फ्री एंड फेअर इन्वेस्टिगेशन जाता फक्त तेजे जाता. हेजे जाले जे आयज ते उलयता फ्री एंड फेअर इन्वेस्टिगेशन. अरे एकदा सुद्दां मिनिस्टराक आपोवंक ना MLAक आपोवंक ना आनी कितें उरला. हेतून सारकें कळटा न्हू की गव्हर्मेंट कितलो इनवॉल्ड आसा असल्या मनशाक तिकेट दिवपाक. तुमचे कडेन आनी कॅन्डिडेटूय ना. BJP पार्टी सारकी काबार जाला दिसता. हेंचे कडेन एकूच कॅन्डिडेट आहलो मोर्मुगांवान. हेज्या वरसून चिंता तेंची हालत कितें जावपाची आसा ती. ह्या फावटी मतदार तुमकां मोर्मुगांवाचे सारके रीत शिकयतली आनी बूथ शिकोवन असल्या घाणेरड्या MLAक घरा धाडटली. तुम्ही मतां घेतली मिलिंद नायकान आनी आमोणकर 8326 खरें तुझ्या लोकांच्या तूं भितून आसलो मरे रुलिंगान आसलेलो. खरें तुवें कार्य केलें तुवें बरी तुवें कामाक लायलें 800 भुरग्यांक तुवें कामाक लायलें इंटू 5च कर तूं 4,500 तूं जिखून येवं जालो खाली 130 ही तुका लज तुजे कार्यकर्त्यांक लज हांव सांगता. आनी तुमी खंयचो विश्वास दवरता कित्याक तुमी तुमचे लोक जिखतले. हांव सारकें करून सांगता ह्या फावटी आमोणकर जिखला न्हू शुवर 100% जिखतलो. हेच्या वेळेस ते कार्यकर्ते न्हू ते लायकीचे आहा ते कोणाक बरें म्हाका खबर आसा. म्हाज्या वयलो आवाज करून या म्हाका फुडें फुडें उबें राव हांव कोणाक भियेना. म्हाज्या कोण भियेना. आयज आमचो धंदो आयज आमचे कोण भुरगे धंदे करतात तेंच्यासून आज बॅन हाडलेले आसा. कित्याक खंयचे धमकयतात कितें रे कितें चल्लां. आनी कितें सांगता फेसबुकार लायक करपाक जायना कोणी तुका मिलिंदान कामाक लावना रे. आमचो एक शंकर पणजी एक आसा भाव सगळ्या फुड्यान एक इशू व्हायरल सगळ्या फुड्यान लोकां फुड्यान हाडटा नजरे सुमार. आयज हे आपलो जो पावर मिसयूज करून तेका पुलीस स्टेशनार आफयता. तो त्या बायलेक वळखना ती तेका वळखना तेचेर हल्लो करता चपलां मारता. हे कितें एका कितें रिस्पेक्ट आसा तुमकां. आतां म्हाका सांग तूं पुलीस कितें सगळे कित्याक पूण आयकता तेचें कांय कळना म्हाका ते. आयज आमचो कोर्टान धाकटे कोणा कडेचे बारीक बारीक बिजनस आसा ते कोणा कडेचे बंद केले आनी कितें केलें. आयज म्हणटा क्लीन चीट दिली तेजें मन तरी क्लीन आसा म्हाका सांग तूं. आनी कोर्टान बिजनस बंद करता क्लीन कसली मन खंयच्या मंटपाचेर वयता ते मनशाचें मन समज क्लीन असलें न्हू जाल्यार मंटपाक केन्ना कोण ह्या करना. भावा भितर फायट करता खंयचे शेजारी भितर झगडी घालता आनी कोणा भितर खंय वयता ते पाठ करता आसलें ताका क्लीन चीट दिली. हे एक नांवाक क्लीन चीट अरे इन्वेस्टिगेशन जावंक ना चवकशी जावंक ना क्लीन चीट कित्याक एका क्लीन चीट दिला तेका इलेक्शनाक दवरपाक जाय.